Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis, Sanctus esse discernimus et definimus, ac Sanctorum Cathologo ascribimus. Statuentes eius in universa ecclesia, inter sanctus pia devotione reculit debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. दिव्यवाणी वीक्षकांक मुजो नमान. आयच्या या विशेष संवाद कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक मानाचो येवकार मागता. आमच्या इगर्ज मातेच्या चरित्रेंत पळोवंक गेल्यार आमकां साबार महान सांत संतिण्यो पळोवंक मेळटात. पूण पोर सप्टेंबराच्या 7 तारखेर पापा लिओन एक ल्हान प्रायाच्या 15 वर्सांच्या भुरग्याक सांत म्हूण पासारलो. तो जावन आसा कार्लो आकुतीस. गांवांत तो इटलीचो, आपल्या आवय बापेक एकलोच पूत. युकरिस्तांतय ताका विशेष मोग. युकरिस्त म्हाका सर्गाकेची वाट ही ताजी उतरां जावन आसलीं. नव्या पिळगेचो पयलो सांत म्हणून सांगयेत आमी. हाच्या विशयंत सडीत माहिती दिवंक आज आमच्या सांगाता आसात जेप्पू सांस जुजे सेमिनरीचे प्रोफेसर मनादिक बाप रोनाल्ड सेराओ. दिव्यवाणी वीक्षकांच्या तर्फेन हांव तांकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत करतां. तुमकां स्वागत पाद्रापान. देव बरें करूं. पयलें सवाल पाद्रापानो. आयल्या वार पापा लिओन 15 वर्सांच्या कार्लो आकुतीसाक कित्याक सांत म्हूण परगटलें? आमकां रोल मॉडेल्स गरज आसात, आदर्श व्यक्ती गरज आसात. खेळा क्षेत्रांत जावयेत, फिल्म क्षेत्रांत जावयेत, कांय राजकीयान जावं दीत, आमकां एक रोल मॉडेल आदर्श व्यक्ती म्हूण गरज आसा. आमकां क्रिस्तांवांक भावार्थ जियेल्लें सुवार्ता जियोवन हेरांक ती जियोंक प्रेरण दिल्ले मनीस गरज आसात. आनी हांकां आमी जरालतरान सांत भक्त म्हणटा. आतां आमच्या ल्हाना भुरग्यांक हायस्कुलाच्या ह्या PUCच्या ह्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक प्रस्तुत काळार एक आदर्श व्यक्ती आसल्यार तांच्या भावार्थी जिणयेंत चड तिरासाण येवंक साद आसा. आनी तांच्या भावार्था विशीं अभिमान येवंकय साद आसा. देखून ह्या कंप्युटर युगार कंप्युटर जाणासलो, कंप्युटर वापरन इंटरनेटा मुखांत्र भावार्थ घट केल्लो एक व्यक्ती कार्लो आकुतीस. देखून ताचें जिवीत आनी ताणें केल्लें साधन भावार्थांत थीर जावचें आनी हेरांक प्रेरण दिवचें हांव चिंतां आतांच्या भुरग्यांक हायस्कुलाच्या आनी PUCच्या भुरग्यांक खंडीत जावन प्रेरणाचें जातलें. देखून ह्या शेवटान पापा लिओन हाका 15 वर्सांच्या ह्या तरणाट्याक सांत म्हणून परगट केला. वय फादर सारकेंतलें. दुसरें सवाल जावन आसा आकुतीसाच्या कुटुंबा आनी ताच्या सुरविल्ल्या जिणये विशीं कितें विवर दिवयेत? आकुतीस कार्लो इंग्लंडान जल्मल्लो. मेच्या 3 तारीखेर 1901 इसवेन 1991. पूण ताची आवय बापूय इटलीची. ती बिझनसाक लागून वहिवाटाक लागून पयलें जर्मनींत वावर करतलीं, उपरांत तो जल्मात आसतना ती इंग्लंडांत आसलीं. ह्या कारणा पासून तो इंग्लंडांत जल्मलो. 15 दिसांनी ताका पवित्र स्नान दिलें थंयसरच. पूण 4 म्हयन्यांनी सप्टेंबरांत ती तांच्या गांवाक पयल्या इटलीक माय गांवाक फाटीं आयलीं आनी उत्तर इटलीची एक व्हड सिटी आसा, शहर आसा मिलान म्हणून.
पवित्र सभेन ती ते नावाडीक सांत आंब्रोजू सांत आगोस्तिनाक ह्या शहरात जावन सांत भक्त जावंक प्रेरण लाभलेलें देखून त्या ग्रेस्त शहरांत एक सिटी बॉय जावन ग्रेस्त कुटुंबांतलो तो थंयसर ताचें जिवीत आराम जालें. 6 वर्सांच्या प्रायेर ताणें इस्कॉल सुरू केलें. ताका पयलो कुंभार मेळ्ळो. एक 12 जाता आसतना ताका क्रिस्मस संस्कारी मेळ्ळो. हायस्कुलाचें शिकप थंय जालें. ताचो बापूय आशिल्लो आंद्रेया कोंकणींत अंद्रुमणियांत. तो इन्शुरन्स कंपनींत वावर करतलो. आनी ताची आवय आशिल्ली आंतोनिया. ती एक वयवाटांत नाविल्ली स्त्री. देखून तांचें वयवाटाचें जिवीत तितकें जोर आहलें. तशें जाल्ल्या वरवीं भावार्थांत ती तितकी अस्कत आहली. ती चड इगर्जेंत ह्या सदां मिसाक आयतारा मिसाक तितकें अप्रूप. कशें कल्चरल क्रिश्चन्स म्हणून आजकाल म्हणटात क्रिस्मसाक ह्या फेस्ताक पास्कां फेस्ताक तशें ती येतली. तशें भावार्थ सांडूंक ना, पूण एक उर्बेस्त देवबिरांतीची म्हणटा पळय आमी तसली न्ही. पूण ह्या कार्लोक तांच्या भुरग्याक ताच्या आवयच्या आवय बापायनी ताच्या आज्यान आनी आज्यान इतलें प्रेरण दिलें की तांचे वरवीं तो भावार्थांत घट जालो. ल्हान भुरगो आसता आसतना इगर्जेक गेलो. जेजू विशीं जेजूच्या आश्चर्या विशीं तो शिकोवंक साधन करीत आशिल्लो. तांगेर एक कामाची व्यक्ती आहली पोलंडाची. तिचे तावनी बायबला विशयान तो शिकलो. आनी ह्या भाग्यवंत स्त्रियांच्या मेळींत मेळोवन इगर्जेक वचून तेर्स करूंक शिकलो. अशें आसता ताचें जिवीत भावार्थाच्या बुन्यादीचेर विशेशतान ताच्या आवयच्या आवय बापाय तावन आज्या आनी आजे तावन प्रेरणदायक जालें. तसो विगार म्हणटलो तो भावार्थांत हुशार, शिकपांत ती हुशार आनी ताच्या सांगात्यांक मोगासो. आनी हायस्कुलाक येता आसतना दोतोर शिकोवंक पर्यंत तो तयार आहलो. देखून ताचें जिवीत भावार्थाचें जालें. तरणाटो जावन हेरां सांगाताचो आसलो जाल्यारय ग्रेस्त कुटुंबांतलो तरी ताका कांय उणें नासलें. तरी भावार्थाक आकर्शीत जालो. आनी ताच्या भावार्था वरवीं ताची आवय बापाय भावार्थांत तीर जाली. चडावत आवय बापाय वरवीं भुरगीं भावार्थांत तीर जावची या लागीं वयची. पूण कार्लोच्या जिवितांत ताच्या भक्तीपणा वरवीं ताच्या भावार्थाच्या प्रेरणा वरवीं ताच्या आवय बापाय चड आनी चड भावार्थांत तीर जाली. ही एक विशेशता म्हणयात. होय. आखो दिसाक कंप्युटर आनी इंटरनेट असो पात्रो न्हू म्हणटात. कित्या? आतांच्या भुरग्यांक जल्मतानासान कंप्युटर मोबायल या टॅक्नॉलॉजीची तांत्रीक परिचय आसता. आनी वो आयल्या वर जल्मल्लो. तशें आसता आसतना ताच्या काळार सहज जावन ताका हातूंत अभिरुची आसची सहज. पूण एक विशेशता कितें म्हूण सांगल्यार आणे कंप्युटर अंतर्जाळा मुखांत 14 वर्सांच्या प्रायरच तांच्या फिरगजेची अंतर्जाळ वेबसायट केल्ली आसा. ताची फिरगज आसली सांता मारिया सेग्रेता मिलान दिएसेसीची आर्ची दिएसेसीची. आनी थंयच्या फिरगजेच्या वेबसायट ताणें केल्लें. आनी ताच्या उपरांत एवकारिस्ता विशीं ताका चड आतुराई भक्त आसल्या वरवीं एवकारिस्ताची असर ह्या कळीत आशिल्ली सकड ताणें एका पाट ताणें अंतर्जाळार करून एक वेबसायट केल्या. आतां ती आमी वेबसायट पळयत आसा. ती हांवें पळयल्ली आसा. तातूंत सकड असर्यां जाल्लीं एवकारिस्ताचें आसात. देखून एवकारिस्ताचें एक भक्तीपण वाडोवंक आनी हेरांक तें कळोवंक ताणें अंतर्जाळ वापरलें, इंटरनेट वापरलें. ही एक बरी संतोशाची गजाल. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी बऱ्यो संगती आमी इंटरनेटांत तावन मोबायलांत तावन शिकना. देखून बऱ्यो संगती जायत्यो आसात. देखून त्यो आमकां आमच्या आत्मीक जिणेक भावार्थाचे जिणेक पुराक जावच्या परी करूंक प्रेरण दिल्लो. देखून ह्या व्यक्तीक दुबाव नासता आसतना कंप्युटर असो पात्रो न्हू म्हणून येदोळस आमी हे नांव दिलां. होय. या निजाय की आमच्या आतांच्या युवा जाणांक एक प्रेरणा म्हणून सांगी येता. होय. म्हणजे चवथें सवाल फादर. आखो दिसाची जिणये साल
कांय ताच्या इश्टांक आनी हेरांक प्रेरण जाल्या गी. ताची जिणी वाचल्यार हांवें सांगलें तो ग्रेस्त कुटुंबांत आसुल्लो आनी तांगेर एकलो एक नौकार आसुल्लो भुरगो सुमणेत. तो मॉरिशियस गांवचो, क्रिस्तांव न्हय, इतर धर्माचो. ताचें नांव आसलें राजेश मोहर म्हणून. ताणें ताका एका इश्टा बरी मानून घेतलें आनी पवित्र पुस्तका विशीं ताच्या भावार्था विशीं सांगलें आनी क्रमेण ह्या राजेशान पवित्र स्नान विसारलो आनी तो क्रिस्तांव जालो. ह्या राजेशाचो आनी एकलो इश्ट आहलो ताचें नांव सिवन म्हणून. ताणें ह्या तरणाट्या तावन कार्लो तावन भावार्थाचें शिकप जोडलें आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. आनी ह्या राजेशाची आवय मॉरिशियस तावन ताका तवळ तवळ पळोवंक येतली. तिणेंय क्रमेण क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार केलो. देखून ह्या येदेशा भुरग्यान तेगा जाणांक क्रिस्तांव भावार्थाक हाडलें ही एक व्हडली गजाल, सादारणाची गजाल न्ही. तशेंच ताच्या सांगात्यांक आनी हेरांक तो एक आदर्श व्यक्ती आसुल्लो. वडील हांवें सांगलें फिरगेजेंत जावं या ताच्या सांगात्या मदें जावं तो एक लोकांमोगाळ व्यक्ती आसुल्लो आनी तशें जाल्ल्या वरवीं ताच्या इश्टांक आनी हेरांक तो एक भावार्थाचो प्रकाश, भावार्थाचो उजवाड जालो. होय, खरें. कांय संतांची जिणी ताच्या सांतीपणाक आदार जाली गी. कार्लो सांतांच्या जिणये वरवीं प्रेरण जोडिल्लो व्यक्ती म्हणयात. ताणें थोड्या संतांची जिणी वाचली. पाद्वाचो आंतोनी, आसिसीचो सान फ्रांसीस, ह्या हेर ल्हाना भुरग्यांची काणी फातिमाची भुरगीं आनी हे वरवीं ताका एक सांतीपणाचें चिंतप आशिल्लें. बरें वाचप सांता भक्तांचें जिवीत बरेंच आमकां आमचें तें रुपीत करूंक कारण जाता. सांत इनास लोयोलाच्या बदलावणेंत परिवर्तनांत ती सांता भक्तांची जिणी आशिल्ली म्हणून आमी आयकलां. तशेंच ह्या भुरग्याच्या सांतीपणांत हेर सांतीपणाच्या व्यक्तींचें प्रेरण आशिल्लें आनी ह्या वरवीं ताका ह्या जग जावं की प्रेरण आशिल्लें पूण तें जावच्या फुडेंच तो अंतरलो. देवाच्या आपोण्या आयलें. फकत 15 वर्साच्या तरण्या प्रायर तो कसो अंतरलो. ताका अवचित पीड आयली. एक ताप आयलो, गळो दूख सुरू जालें आनी ऑक्टोबर 2 तारीखेर 2006 वर्सा ताका आस्पत्रेक व्हेलो आनी तांकां कळ्ळें ही पिडा सादारणाची न्हय म्हणून. मागीर तांकां समजलें हे लुकेमिया, रक्ताचें कॅन्सर आनी थोड्याच दिसांनी ऑक्टोबराच्या 11 तारीखेर तो देवादीन जालो. पूण तांणी म्हणली उतरां बोवा पुरबायचीं आसात. हांवें म्हजें जिवीत बऱ्या रितीन देवाक मानतात तसलें, सोम्याची खुशी करता तसलें हांवें केलां. देखून ताका मरोंक कांय विशेश बेजाराय या दूख भोगूंक ना. कित्याक एवढा संतोशान एक संपूर्णता आशिल्ल्या व्यक्ती बरी जिवीत बऱ्या रितीन जियेल्ल्या व्यक्ती बरी संतोशान तो मरण स्विकार करूंक तयार जालो आनी ल्हान प्रायरच तो अंतरलो. होय, निजाक एक भाग्यवंत. ताका सांत म्हूण परगट केल्ल्या वरवीं कितें बरें आमी आशेवेत. आमच्या आतांच्या युवा जाणांक, भुरग्यांक आज एक दिशा गरज आसा. आदीं आमचें कुटुंबच भावार्थाचें ठाणें आशिल्लें. इगर्ज भावार्थांत चड उजवाडाचें केंद्र आशिल्लें. पूण आजकाल आमच्या मदें सेक्युलर चिंतप, संवसारीक चिंतप, लौकीक चिंतप तोडलां. आवय बापाय वावर करनासात. आवय बापायकी भुरग्यांच्या वाडावळींत सक्कड समग्र वाडावळींत एटेन्शन ह्या गुमान दिवंक तितकें कस जाता. आनी चडटा आधुनीक कुटुंबां तांच्या आदीं घरां वस्तू जाणां आशिल्लीं. आजो आजी, आवय बापाय आनी हेरां आशिल्लीं. आतां तांचीं कुटुंबां ल्हान जाल्यां. तशें आसतना आमच्या आत्मीक शेतांत भावार्थी जिणयेंत वस्तू आसतात काय आनी पोकळाय आसा. आनी असल्या परिगतींत ह्या व्यक्तीन आमच्या आधुनीक भुरग्यांक एक प्रेरण दिवचें तसलें चिंतप दिलां.
कित्याक कंप्युटरा मुखांतर या अंतरजाळा मुखांतरूच आमी बोवार्थ शिकयेत आनी हेरांक तो परगट करयेत म्हणले एक बोवा पुरबायचो संदेश ताणें दिला. देखून हाका सांत केल्ल्या वरवीं आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक वाडोवन येवच्या चल्या चलयांक खंडीत जावन प्रेरण लाभतलें म्हणून म्हजो भरवोसो. वय बरें चिंता पळय. बोवार्था बरीत रितीन आमकां सांत कार्लो आकुतीस हाच्या जिणये विशयंत मायेत दिवन एक सांत वा सांतीण जावचें फकत पाद्री माद्रींक मात्र सीमीत न्हय, बगार लायकांनी प्रत्येक जावन युवा जाणांनी जेजूची शिकोवण पाळून ताण्या दाखयल्ल्या त्या वाटेर चलच्या मुखांतर देवाक आनी पेल्याक मानता तसली जिणी जियेल्ल्या वरवीं सांत वा सांतीण जावचें भाग आपणायत म्हणून कळीत केल्ल्या मनादीक बाप रोनाल्ड सेरावो हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे विशेश संवाद कार्यक्रम आमकां रुपीत केल्ल्या दिव्यवाणी चॅनलाच्या मानेस्त अनुपम आनी अविनाश फर्नांडीस हांकांय देव बरें करूं म्हणून हे कार्यक्रम आमी आखेर करता. आमचें एक ल्हान कार्यक्रम तुमकां पसंद जाल्या म्हूण सांगून आमची पातयेवणी मुखार मेळया. हांव तुमचो विवेक वेलेन्शिया.